बार्देस तालुक्यात चलपी बेकायदेशीर डान्स बार, शिंदळकी वेवसाय आनी हेर बेकायदेशीर घडणुकांक लागून काँग्रेसीन सरकाराक उजरावन काडला। कळंगुटे बंद उडयल्ले डान्स बार कोणाच्या आशिर्वादान चलताले असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला। हायकोर्टाची बडी बसल्या उपरांतूच सरकार डान्स बारांचेर कारवाय करता काय, ताचे पयलीं हे डान्स बार कोणाक कित्याक दिसूंक ना अशें काँग्रेस विचारता। सरकाराक ह्या एक्सपोज करपाची गरज आसा आनी ते ग्रासरूट लेवलाचेर आमी एक्सपोज करतले, कारण आयज ज्या तरेन आमचे क्रायम, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स माफिया जे वाडल्यात तेचे सांगपाची गरज ना। कारण आमी काल पळयला की काल आमी सगळे डान्स बार 11 बंद केल्यात, मागीर 16 लाखाचो आमी आमच्या सरकारान ड्रग्स सीज केल्यात आनी हे बार्देशा पुरतेच रावना, हे गोंयभर पसरले। आनी काल आमी एक अशी घटना पळयता की जेन्ना एक कोर्टाची ऑनरेबल हायकोर्टाची बडी बसता तेन्ना हे जागे जाता। चीफ मिनिस्टराच्या ऑर्डरीक च्या उपरांत जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा ते जागे जातात, त्याच्या पयलीं सायलंट मोडार खंय तरी आयसीयून पडलेले आसता काय कितें, तेंची ड्युटी जायना काम करपाची। काल कलंगूटच्या एरियान 11 डान्स बार, इल्लिगल ऑपरेट करपी 11 डान्स बार बंद केल्ले आसात। आतां हे कोणाच्या आशिर्वादान चलताले काय कितें, आनी कोणाच्या हितूनसून पयशे तांकां पावतले काय कितें, हेची खरी गरज आसा। काय लोकल MLA, आनी आमी परत सांगला की लोकल MLA हितून इनवॉल्ड आहा,